2 कोटी रुपयाचे हे पण घालचे पडटाले कितें तें आस्फाल्ट आमी जागोय करून दिल्लो तांकां 2 कोटी रुपयांक हे पातीशेर जाले पूण मोडटा कितले 37 crores फॉर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट. आतां हे इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाक आमकां सेंट्रल ग्रांट पळय मेळचे ना कित्याक ग्रांट कित्याक मेळटा फॉर कोल्ड स्टोरेज. बेसिकली वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दीस प्रोजेक्ट एंड दॅट प्रोजेक्ट इज द कोल्ड स्टोरेज. आता कोल्ड स्टोरेजूच ना आनी हो प्रोजेक्ट जर तुमी सेंट्रल फंडांच्यान हाडला सेंट्रल फंड म्हणटाले तुमी खंय हें केलां. वेर इज द कोल्ड स्टोरेज, वेर इज द ए ब्लॉक, वेर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक, वेर इज द QCI टेस्टिंग लॅबोरेटरी. हें कांय ना हांचें. सो म्हाका म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा की हें मार्केट भायल्या खातीर केल्लें आहा, गोंयकारां खातीर न्ही. हातूंत एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जातलें. डायरेक्ट डिस्चार्ज इज गोईंग इन द रिवर. आमी म्हणटात रिवर रिजुविनेशन. नाल्ल बीन फोडिल्ले आनी कितें म्हणल्यार साळ नदी आमी प्युरिफाय करतले म्हणून ती साळ नदी बी सगळी आतां आनी हाजेर उदक सोडना. डायरेक्ट व्हरून तें कितें तें राम तेरी साल मेळ्ळी म्हणून तशें गंगा नदी आतां साळाचेच उलयता आमी म्हणटकच हो इश्यू आहा. आनी तिसरें म्हणल्यार मेन फॉर्मेलीन वीच हॅज नॉट बीन रिड्रेस. सो म्हजो चार्ज असो आहा की हें मार्केट गोंयकारां खातीर न्हीच वा सरकाराक गोंयकारांचें पडूंक ना. सरकार कितें तरी करूंक सोदता आनी रिपब्लीक डे आनीक मार्केट इनॉग्रेशन करपाक कांयच सगळत ना, कसलीच रिलेशन ना. रिपब्लीक इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. होलसेल मार्केट इज नथींग टू डू विथ कॉन्स्टिट्यूशन. सो सुशेगाद इनॉग्रेट करा, कंप्लीट करून करा.